नमस्कार. आजच्या या पत्रकार परिषदेक तुमकां सगळ्यांक येवकार. हालींच जिल्हा पंचायत वेंचणूक जाली आनी सगळ्यांनी पळयलें की ह्या वेंचणुकेन आम आदमी पक्षाचो वोट शेअर खूब पटींनी वाडला. जे असेंब्ली इलेक्शनाक लास्ट टायम आमचो वोट शेअर आशिल्लो तेच्या खूब बरो वोट शेअर आमकां गोंयकारांनी ह्या जिल्हा पंचायतीच्या वेंचणुकेक दिलो. आनी गोंयकारांक आतां दिसपाक लागला की आम आदमी पार्टी ही एक बरी पार्टी आनी तांकां गोंयान बरो चान्स आसा. एक दुसरो पर्याय म्हणून आम आदमी पार्टी कडेन आतां गोंयकार पळोवपाक लागल्या आनी ही आमच्या खातीर खूब खोशयेची गजाल की गोंयकार आमचेर आतां विश्वास दवरपाक लागल्या. आनी हें आतां आमीच म्हणिना तर काल इंडिया अहेडचो एक सर्वे जालो, ओपिनियन पोल सर्वे, आनी तातूंत तांच्यांनी जो सर्वे केलो गोंयभर तातूंत आम आदमी पार्टीक लोकांनी बरी मतां दिल्या. म्हणजे आमी बीजेपीच्या कांय पर्सेंटेज फाटल्यान आसा पूण काँग्रेसीच्या मुखार आसा, आमी खूब मुखार आसा. आमी सगळे जाणा की 14 म्हयने उरल्या इलेक्शनाक. ह्या 14 म्हयन्यान ही पर्सेंटेज आमी आनिकूय वाडोवपाक शकता आनी आमी वाडयतलेत आनी बीजेपीच्या मुखार वचून दाखयतले. हय, बीजेपीक सगळ्यान चड वोट्स ह्या सर्वेन मेळ्ळ्या पूण तांचें सरकार गोंयान आसा आनी तें साहजीक आसा. पूण आमचे कडेन आजून टायम आसा. आमी गोंयान सद्या ग्रावंडार काम चालू केलां. आमचे वीज आंदोलनाक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा. कितलेशेच लोक आमचे मेंबर जाता, आमचे वांगडी जावपाक लागल्या आनी ह्या येता त्या 14 म्हयन्यान आमी बीजेपीक फाटीं उडोवपाक शकता आनी त्या खातीर गोंयकारांनी आमचेर विश्वास दवरला. सगळेच जाण जाणा की काँग्रेसीक मत मारप म्हणल्यार बीजेपीक मत मारप. लास्ट टायम काँग्रेसीचे 17 आमदार निवडून दिल्ले गोंयकारांनी पूण आमी सगळ्यांनी पळयलें की काँग्रेसीचे आमदार सगळे बीजेपीन गेले आनी फुडाराकूय अशेंच जातलें. काँग्रेसीक मत मारल्यार तें मत बीजेपीक हें कन्फर्म आसा आनी काँग्रेसीचे आमदार बीजेपीन वतले हें कन्फर्म आसा. आनी ह्याच खातीर गोंयकार आतां काँग्रेसीक पर्याय म्हणून पळयना आनी ते आम आदमी पार्टीक हो दुसरो पर्याय म्हणून आतां पळोवपाक लागल्या. आनी एक खोशयेची गजाल आमकां दिसली की 32% 32% लोकांनी अरविंद केजरीवालाक पसंती दिली. म्हणजे तेंच्यांनी अरविंद केजरीवालाक येवकार दिलो, वोट केले. आनी हे सगळें कित्याक जालां जाल्यार आम आदमी पक्षाचें जे दिल्लीन काम चालू आसा ते मागीर शिक्षण मळाचेर आसूं, आरोग्य मळाचेर आसूं, इलेक्ट्री जावं उदक जें मेळटा जावं बाकीच्यो सगळ्यो सुविधा जे दिल्ली सरकार थंय दिवपाक लागला ते पळोवन आतां लोक आम आदमी पार्टीक आनी अरविंद केजरीवालाक इतली मतां दिता अशें आमकां दिसपाक लागलां. ह्या सर्वेन आम आदमी पक्षाक 22% 22% मतां मेळ्ळ्या आनी आमी कांय एक 10% मतांनी बीजेपीच्या फाटल्यान आसा. काँग्रेसीक तर आमी फाटीं उडयलाच. MGP आनी गोवा फॉरवर्ड हे पक्ष तांकां लोक विटल्या आनी तेच लोकांनी ह्या सर्वेन दाखोवन दिलां. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष MGP वो फक्त एका घराण्याचो पक्ष जावन पडला.
ताजो अध्यक्ष त्याच घरातलो, ताचो आमदार त्याच घरातलो आणि मंत्रीपद आयले जाल्यारूय त्याच घरातलो. आणि हे आता पुराय गोंयाक समजलां. आणि हो प्रायवेट जी पार्टी आसा ताका लोक आता मात्तूय भुलनात. दुसरें गोवा फॉरवर्ड हो ह्या फावटी फातोडानूच फॉरवर्डाचेर येता काय म्हणून दुबाव पडला लोकांक. आणि त्या खातीरूय बीन गोवा फॉरवर्डाक लोक आता मतां मारपाक सोदिना. धा टक्के गोंयकार म्हणटा की येता त्या वेंचणुकेन काँग्रेस पक्ष सरकार घडयतले. पूण 28% गोंयकार म्हणटा की येता त्या वेंचणुकेन आम आदमी पक्ष सरकार घडोवपाक शकता. आणि आमकां खूब खोस भोगता की आता गोंयकार आम आदमी पक्षाक 28% मतां दितात आणि तांकां दिसता की फुडाराक गोंयान बदल जर घडोवपाक शकता जाल्यार तो आम आदमी पार्टी, आम आदमी पक्ष घडोवपाक शकता. आणि ह्या खातीर आमी सगळ्या गोंयकारांचे आभार मानता की तांच्यांनी आमचेर विश्वास दवरलो. आणि आमी येता त्या 14 म्हयन्यान जाता तितलो ग्राउंड वर्क करून, ग्राउंडार देऊन हो पक्ष आनी बळकट करपा खातीर वावुरतले. तातूंत आमकां तुमचो, गोंयकारांचो, सगळ्यांचो सांगात जाय. आमच्या वीज आंदोलनान तुम्ही सगळे सहभागी जायात, आम आदमी पक्षाचे सदस्य जायात आणि फुडाराक गोंयान एक बरो बदल हाडपा खातीर आमकां सहकार्य करात. देव बरें करूं. For the last 7 years, you have been in Goa, and only how many percentage you got? 22%. Yes. Will you be able to increase 10% in the forthcoming election? Definitely. Because जेन्ना बीजेपीच्या ह्याच सर्वेतले हांव तुमकां सांगता, बीजेपीक ज्यांच्यांनी वोट केल्ले 33%, त्या लोकांक विचारलें की तुमकां सेकंड ऑप्शन जर दिलें जाल्यार तुमी कोणाक वोट करतले, जाल्यार ऑलमोस्ट 15% बीजेपीतल्या लोकांनी सांगलें की आमी आम आदमी पार्टीक वोट करतले म्हणून. सो 22% प्लस 15% जर आमी घेतले जाल्यार आमी खूब मुखार वता. दुसरी गजाल, काँग्रेसीच्या 60% लोकांनी सांगले, जे काँग्रेसीक पयले मात मारलेले तितूंतले 60% लोकांनी सांगले की सेकंड ऑप्शन जर आमकां दिले जाल्यार आमी आम आदमी पार्टीक वोट मारतले म्हणून. सो हेजे वयल्यानूच कळटा की येता त्या 14 म्हयन्यान हो बदल जर घडलो आणि आमी लोकां पर्यंत जर तशें पावले आणि जे आमी पावतले जाल्यार हो जो गॅप आसा एक 11%, तो आमी भरून काडपाक कांय न्ही करूंक शकता. देव बरें करूं.